वेलकम बॅक टू बायलावूड्स न्यू एपिसोड. आज हांव तुमकां एका जाग्याक आपोवन व्हरता. तो जागो जावन आसा टोरंटो आयलँड. त्या आयलँडा विशयान तुमकां हांवें म्हज्या फाटल्या विडियो तुमकां जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिल्लें. अनफॉर्च्युनेटली कोविड दरम्यान तुमकां ती आपोवन व्हरूंक जावना, कित्याक म्हळ्यार सकट रिस्ट्रिक्शन आसल्यांत खंयचे फेरी जावन दी, बोट जावन दी, खंयचेय ते एक ट्रान्सपोर्टेशन फेसिलिटी नासलें. तशें जाल्यार आतां तो वेळ आयला म्हूण चिंता. पळोवया आतां वचून कशें आहा म्हणून. थंय 3 आयलँड आसात. एक आयलँड जावन आसा हँडलँड्स पॉयंट व्यू म्हणून, आनी एक वार्ड आयलँड, आनी एक हे जावन आसा सेंटर आयलँड. आतां हांवें हेचे सेंटर आयलँडाक त्या जाग्यार आतां पळय कशें आहा म्हणून. हांवें आयकले प्रमाणे उरल्या 2 आयलँडा कंपेर केल्यार हे ते कशें बरो जागो म्हणून. पळोव मस्त जागे आसात म्हणून आयकलां. पळोवया कशें आहा म्हणून. तुमकां ते आपोवन व्हरता. लेट्स गो.
लेट्स बिगीन विथ द सेंटर आयलँड टूर. आणि ह्या जाग्यार फेरी येवन रावता आणि हांगात एंट्रन्स आणि एक्झिट जागो. लोक हांगा तावन येवन हांगा तावन भायर येता आणि तिसऱ्या त्या कॅनपी भितर लोक पार्टी वचोंक ते रावल्यात. नेक्स्ट फेरीक वेट करन आसात. आमी हांगा तावन आमची जर्नी स्टार्ट करया. फायनली आयलँडा भितर येवन पावल्या. थंय उजव्या गेल्यार थंय रेस्टॉरंटांनी पण आसात आणि दाव्या गेल्यार थोडे भुरग्यांचे वॉटर पार्कांनी आसा. आणि शिदा मुखल्यान गेल्यार स्ट्रेट गेल्यार ते बीच आसा. पळोवया आमी खंयच्याक फस्ट वचूंक जाता म्हणून. आयलँडाच्या एंट्रन्सार डिरेक्शन सायन आसलें, बरें जालें. हॅनलँड्स पॉयंट 3/4 किलोमिटर्स आणि फ्रँकलिन गार्डनाक 1 किलोमिटर आणि बोट अँड बाईक रेंटल्स आणि वॉर्ड्स आयलँड डॉक 3 किलोमिटर्स. पळोवया खंयचे कवर करूंक जाता म्हणून. लेट्स गो. सकड कडेन लोक बसल्यात हांगा. कोविडाचे खंयचे येना हांगा आतां बेना म्हूण दिसता लोकांक. आज एस्पेशली आज लेबर स्टे जाल्ल्यान लोक तितकेशे सोडत आसा. सुमार एक 500 मिटर्स चल्ल्या उपरांत आयलँडाच्या सेंटराच्या एका जाग्याक येवन पावल्या. थंय तितकेशे उदकांनी आसा आनी बोट्यो रावन थोड्या पार्ट्यांनी परत जावन आसा फाटल्या सायडीक. आमकां वचोंक आनी मस्त जागो आसा. आमी आतां आसचे आयलँडाच्या सेंटर जाग्यार आसा आनी आमकां आनी मुखार चलोंक आसा. मुखार दिसच्या त्या आयलँडाक वचोंक आसा. आमी आतां आसा हांगा सेंटर जाग्यार. हांगा तावन मदें एक तळ्या बरी आसा आनी थंय तुमकां ब्रिज दिसता पळय. त्या ब्रिजच्या तावन आणि तितकेशे मुखार वचचे. थंय मुखार गेल्यार एक बरें जागो आसा पार्क आनी परत ताच्या तिसऱ्या सायडीक मुखार गेल्यार एक बीच आसा. पळोवया तो चलोन वचचे थंय म्हणसर.
ब्रिजच्या बगलेक एक डायरेक्शन साईन असल्या बरी दिसता. वचून पळोवया काले म्हणून. फायनली हे ब्रिज क्रॉस करून तितकेशे मुखार आयल्या. हांगा एक फावंटेन आसा. फावंटेनांतल्यान स्ट्रेट फाटल्यान गेल्यार ते बीच आसा. पळोवया कशें आहा म्हणून. हे फाटल्यान दिसचे फावंटेन आणि फायनली पावले हांव बीचच्या लागीं. हे मुखार दिसचे तुमकां बीच. हांगा सगळे आयलँड भोंवचे जाल्यार मस्त चलोवंक पडटा. तशें जाल्यार तुमकां सायकलाची वेवस्था आसा. बायसायकल रेंटल शॉप म्हणून तुमकां थंय फाटल्यान दिसता. पळोवया तेंचे रेट आनी पळय कशें आहा म्हणून. चलोन आयलँडाच्या कोनशाक येवन पावल्या. ताच्या पयले तुमकां हांगा फाटल्यान दिसता पळय बेल आयकॉन. म्हज्या चॅनलार सकयल एक सबस्क्रायब बटन आसा आनी त्या बटनाच्या कोनशाक एक बेल आयकॉन आसा. ते आयकॉन ते प्रेस करा.
वरां जाली 8 वरां आतां गराचो वेळ सगळं आता गेली आता कोणी दिसना लोक मस्त उणो जालो आता शिदा घरा येचे मोस्टली आता थोड्या वेळांनी लास्ट फेरी आसा त्या फेरीदन मागीर युनियन स्टेशनाक वचून थंय जावन सुमार एक 45 मिनिट्साची वाट म्हज्या घराक